आज जेन्ना आमी मिटिंगे बसले सेक्रेटरीचो कायदो आशिल्लो आमकां गेले ते मिटिंगेचे मिनिट्स वाचून दाखोवपाचे, बट सेक्रेटरी रिफ्यूज टू रीड एंड कन्फर्म द मिनिट्स ऑफ द प्रिवियस मिटींग. ताका आमी रिक्वेस्ट केलें एटलिस्ट दाखय आमकां. तेणें दाखयलें सुद्दां ना आमकां. हे पळय तेणें कितें ओपिनियन येयलां तें दाखयलें सुद्दां ना. आनी तेणें कितें तरी बरोवन हाडलेलें तें तेणें बरयलां मोन्यांनी. कितें बरयलां आमकां खबर ना. तें वाचून दाखय म्हणलें सेक्रेटरी आमकां सांगता वा ग्रामसेवक सांगता की आमी तें वाचून तें बरयलां. आमी सगळ्यांक वाचून दाखयलां आनी आमी तें डिक्टेट करता तशें तें तेणें बरयलां. आनी आमी ताका सांगलेलें आमी 3 जाण पंच मेंबर, हांव तुळशीदास नायक, मौरिल्य कारवालो आनी आमचे पौलिना आजावेदो, आमी तिगांनी तेजेर ऑब्जेक्शन घातलां. ऑब्जेक्शन घातलां आनी आमी वी हॅड डिमांडेड फॉर द वोटींग. हे आमकां कितें पळय येयलां तें वोटींग घालून आमी सांगलेलें एटलिस्ट यू कीप इट इन द एबियन्स अंटील द हॉनरेबल हायकोर्ट कम्स ऑन अ सर्टन डिसिजन. ते उठोन गेला. तेणी कसलें डिसिजन घेवना. आतां ते आपल्याक जाय तशें परत बरयतले. सो आयज आमी पंचायतीन स्पेशल मिटींग कंडक्ट केली रिगार्डींग परमिट कन्स्ट्रक्शन लायसन्स. एंड इन दॅट आमी सांगलें लास्ट मिटींग आमी 2 लॉयरा कडेन लिगल एडवायस घेतली म्हणून. आनी ते दोनूय लिगल एडवायस आमकां पंचायतीन येयले. वन विथ हँड डिलिव्हरी येयलो आनी सेकंड रिपोर्ट केम टू द मेलीनचो रिपोर्ट येयलो. ताणें एड्युकेटान मेल केली पंचायतीक. सो त्या दोनूय लिगल एडवायस आमी पंचायतीन आमी प्लेस केले. प्लेस करून आमचे जे व्ह्यूज आसा दॅट मॅटर इज पेंडींग इन द हायकोर्ट एंड इट इज सब जुडायज म्हणून आमी डिसिजन घेयलें की लेट द हायकोर्ट डिसिजन कम्स एंड ऑन दॅट वी वील स्टीक म्हणून. मीटिंग हॅज बी कंप्लिटेड. उठून गेले आणि ना मिटींग कंप्लीट करून आमी उठोन गेले. मिटींग जाली काबार. तेंचे आमी आमचे कितें सही ती मांडली, तेणी तेंची सही मांडली. मिटींग काबार केली. आनी आमी आतां पुलीस स्टेशनार कंप्लेन करपाक आसा की मिस्टर तुळशीदास नायक मिटींग चलता तेन्ना ऑन रिकॉर्ड तेणें आमचो लिगल ओपिनियन पिजला.